कोंकणी भाषा अभिमानीक निनावी पत्राचो संदेश. कारवारात कोंकणी भाषेच्या उदरगती लागून कार्यरत आशिल्ल्या संस्थेक आणि कोंकणीचो वावर करच्या प्रमुखाक कोंकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार, कोंकणी संस्कृती मंडळ सदाशिवगड, कोंकणी लेखक संदेश बांदेकर, कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल हेमका बऱ्याच वर्साच्यान निनावी पत्रां येऊ लागलात. ती पत्रां निनावी जाल्ल्यान संबंधितान त्या पत्राकडे नजर आड केल्ली. आता या आठवड्यात 2 वेळा अशीच पत्रां येयली. ही पत्रां कारवारच्या कोडीबाग पोस्टांतल्यान येयल्याचे कळटा. दोन्ही पत्रांत विषय वेगवेगळे पण कोंकणी भाषेचेच आसात. या पत्रात फक्त कोंकणी देवनागरी लिपीचो मजकूर उरता. तुम्ही सोडून इतर लोक कोंकणीच्या बाबतीत देवनागरी लिपी सोडून कन्नड भाषेत आमंत्रण पत्रिका कित्याक छापतात? कोंकणीचो ठरावीक दिवस सोडून मना येता तेन्ना कारवारात काही जण कोंकणीचो दीस कित्याक मनयतात? त्या दिसाकूच तेजे महत्व मुख्य आसता हे तेमकां खबर नाका कितें? नगरसभेत ठराव केलो तरी कारवारात दुकानां, रस्त्या, नामफलकाचेर स्थानीक भाषेत कोंकणी देवनागरी लिपीत कित्याक बरयनात? अशा नाना तरेचे प्रश्न त्या पत्रात नमूद उरतात. आणि हे कारवारच्या एक स्थानीक कन्नड दिसाळ्यात धाडणं तेजी कॉपी हेमकां धाडल्याचो उल्लेख उरता. चवथीक कारवारच्या नगरसभेत गणपती पुजयतना महाराष्ट्राच्या पद्धतीन केला असं काही नगरसभा सदस्यान आरोप करून गोंधळ जाल्लो आरोप या पत्रात नमूद केला. पण काही सदस्यान तेजेर आक्षेप व्यक्त करून हिंगा महाराष्ट्र, मराठी, कन्नड काय ना, पारंपारीक चलत येयल्या रिती प्रमाणे आमी अजुनूय मराठीतूच हिंगा आरती म्हणटात, हो वाद थंयच थांबयलो अशें म्हणटात. पण आरोप करतले हे नगरसभेचे सदस्य कोण तेमगेली नांवां हितूंत नमूद केल्लीं ना. कारवार, सुप्पा, हळयाळ हो प्रदेश महाजन आयोगा प्रमाणे कोंकणी प्रदेश हे नमूद आसून बी हे लोक असे कित्याक वागतात हो या पत्र बरयतलेलो उद्देश दिसून येता. म्हण या विशयाचेर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनला मार्फत कोंकणी लेखक संदेश बांदेकर हेमकां संपर्क साधलो तेन्ना तेमी सांगले की ह्या वर्साक 20 ऑगस्टाचो कोंकणी मान्यता दीस ऑगस्ट 20 तारखे नंतर 2 कडेन कारवारात जालो. पूण कारवारात जे मूळ कोंकणी संस्था आसात तेमकां न सांगता, तेमकां विश्वासात न घेता अशे कार्यक्रम बऱ्याच वर्सांसान जातीर आसात. नंतर आमकां अशीं ह्या बाबतींत निनावी पत्रां येतात. संदेश म्हणटा आपूण कोंकणी लेखक देवनागरी लिपीत बरयता आणि आमकां ह्या पत्रा मार्फत देवनागरी वापरा म्हूण निनावी पत्र येतात. जो कोण असले कन्नड लिपी वापरून कोंकणीचे कार्यक्रम घडोवन हाडता तेमकां हे लोक कित्याक विचारनात? ह्या पत्र बरोवच्या व्यक्तीक समक्ष जाप कित्याक विचार जायना अशें तेमी सांगले. आनी आमकां ही निनावी पत्रां कन्नडांत कित्याक धाडटात असो तेमी प्रश्न केलो. तशेंच सदाशिवगडच्या कोंकणी संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षा आणि कोंकणी भाषा अभिमानी संघटनेच्या अध्यक्षा श्रीमती उषा राणे हेमकां विचारिल्ली तेन्ना तेमी दिल्ली माहिती अशी. सगळ्या कोंकणी भाशा अभिमान्याक माये मोगाचो नमस्कार. हो व्हिडिओ करपा फाटलें कारण म्हणल्यार म्हाका कालच एक पत्र आयलां जें कन्नड लिपीत आसा. मराठी माध्यमांतल्यान शिक्षण जाल्ले कारणान हांव कन्नड वाचूंक वा बरोवंक शकना. कालच अशें न्हय तर फाटलीं 3-4 वर्सां जालीं अशीं पत्रां येतात. पत्राचो आशय असो आसता कारवार वाठारांत 80 ते 85% लोक कोंकणी उलोवपी आसतना बस, दुकानां, घरां, देवळां हांगाचे फलक म्हणल्यार बोर्ड ते देवनागरीत कित्याक आसनात? कोंकणी भाशीक अल्पसंख्यांकांक मेळचे अधिकार, हक्क, फायदे आमकां कित्याक मेळनात? संविधानात्मक हक्काचें कितें जालां? कोंकणी कार्यक्रमाची पत्रिका, आमंत्रण पत्रिका कन्नड लिपीत कित्याक आसता? ती देवनागरीत कित्याक आसना? त्या दिसाचे म्हत्व आशिल्ले कार्यक्रम त्या दिसाकच त्या वेळारच करचे सोडून ते दुसऱ्या दिसाक दुसऱ्या तारखेक कित्याक करतात? तेन्ना तुमी कितें ताचो विचार करतात? कोंकणी भाशा, साहित्य, संस्कृती आनी संरक्षण हांच्या रक्षणा खातीर तुमी कितें करतात? हे प्रश्न कन्नड लिपींतल्यान आनी तेवूय कोंकणी देवनागरी लिपी बद्दल अभिमान बरोवन दाखोवपी आनी म्हत्वाचें म्हणल्यार आपलें नांव जाहीरपणान घालनासतना निनावीपणान पत्र बरोवपी ह्या अशा कोंकणी अभिमान्याक म्हाका सांगचें दिसता. एक म्हणल्यार ते स्वता म्हणल्यार कोंकणी अभिमानी म्हणपी भाशा आनी देवनागरी लिपी खातीर कितें करतात, कसले प्रयत्न करतात. तांची स्वतांची घरां, दुकानां, देवळां, बस हांचे फलका वयले फलक जे आसात त्या फलका वयल्या देवनागरी लिपी बद्दल ते कितें प्रयत्न करतात. कोंकणी भाशीक अल्पसंख्याक म्हण मेळच्या अधिकारा खातीर आनी फायद्या खातीर संविधानात्मक हक्क म्हण जे म्हणटात त्या खातीर खंय आनी कशे तरेचे प्रयत्न तांणी केलात आनी बंड केलात आनी मागणी केला.
जेन्ना कोंकणी कार्यक्रमाची आमंत्रण पत्रिका कन्नड लिपीत आसता वा खंयचेय कार्यक्रम वेळ काळ किंवा दीस सोडून खंयच्याय वेळाचेर केले वतात मनयले वतात त्या वेळाचेर ते त्या कार्यक्रमाच्या थंय वचून कार्यक्रमाच्या सुवातेर वचून वा आयोजकाक पत्र घालून ह्या विशयाचेर आक्षेप कित्याक घेनात निशेध कित्याक करनात कोंकणी भाशा साहित्य संस्कृतीची वळख जावचे खातीर वा रक्षण जावचे खातीर स्वता घरांतल्यान ते कसलो वावर करतात कसले प्रयत्न करतात दुसऱ्यान हे करचे ते करचे अशें करचे तशें करचे म्हण सांगचे परस स्वता तशें वागून दुसऱ्याक तशें वागचे खातीर प्रवृत्त करप हे खरें गरजेचें जशें आमी म्हणल्यार कोंकणी भाशा अभिमानी संघटना कारवार कोंकणी संस्कृती मंडळ तन मन धनान कोंकणी खातीर वावुरतात कोंकणी खातीर कश्ट करतात काम करतात कोंकणीचे हित राखचे खातीर कोंकणीचें संरक्षण करचे खातीर आमी वावुरतात संविधानात्मक हक्क मेळचे खातीर कोंकणी भाशेक देवनागरी लिपीचो मेळिल्लो मानाचो तुरो सोबोवचो आनी तो राखचो खातीर आमी वावुरतात आनी आमच्या जिवात जीव आसे पर्यंत आमी वावुरतले निनावी पत्र बरयतल्याक आपलें नांव बिनधास्तपणान जाहीर करचें धाडस दाखोवचें इतलेंच म्हाका तांकां सांगचें दिसता शेवटाक आमी सगळे मेळून कोंकणी भाशा साहित्य संस्कृती हाचे जतन आनी संरक्षणा खातीर कार्य करुया सगळ्याक देव बरें करूं नरसिंह मार्केट कारवार तुमकां गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पानां तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जन्मदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा धन्यवाद।